उटंगराच्या पावसाक लागून सगळ्याच वाठारांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ली. तळेबंद ते खारेबंद मेरेनचो रस्तो पुराय पावसाक लागून उदकापोंदा गेल्लो. वेस्टर्न बायपासाक लागून तळेबंद बुडिल्ल्याचो आरोप बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगसान केला. आपतकालीन वेवस्थापन फेल जाल्ल्याचे वेंझी म्हणटा. ह्या विशीं मामलेदार तशेंच आपतकालीन वेवस्थापनाच्या अधिकाऱ्यांक कळीत केल्ल्याचे वेंझी वेगसाचें म्हणणें आसा. आज आमी माणाल तळेबांदार आहाय आणि चोयल जाल्यार हो खारेबांद टू तळेबांद रोड आख्खो उदकान आज बुडलो, ट्रॅफिक ब्लोन केलो. आख्खी ही कॅचमेंट एरिया म्हणून दाखयल्ली. जेन्ना वेस्टर्न बायपासाक लागून इतलो बाणावले लोक इतली वर्स जालीं हे सरकाराक सांगताले की हांगा बुडटलें, तळेबांद बुडटलो. तो सिट्युएशन आज चोवपाक मेळटा. आनी म्हाका दिसता आतां decision from the court as well as from the state government should come that this area needs a stilt. Right from there till here, दोन्ही constituency एक common stilt जावपाची गरज आहा. Stilt नासतना इतली उदक आज भरलें. ऑलरेडी गुड अराउंड 30 meters तळेबांद इरोड जावन ऑलरेडी कोलॅप्स जाल्लो आहा. यू कॅन सी दॅट पिंक हाऊस थिंगसून एक 4-5 घरां 5 to 6 houses उदक 1.5 meter उदक घरांत आयिल्लें आहा. They have already gone from the house, they are not there now. We have already alerted disaster management team, CEO of disaster management. I have given them a call, send them an email to collector, to Mamladar office, to our police station and all the other members, WRD. And सगळ्यांक email धाडून personally I call केल्ले so that we can be stand by here at around 3 to 4 o'clock. सगळ्यांक stand by राव म्हणला to take a decision how is the situation of the forecast. The high water will be around 4:30 today. So how is going to be the situation?